हाव इंजिनियरिंग अंतू खंयची ब्रांच वेंचू म्हणील कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलोट्ट आसा मोहन नायक. मोहन NIT के सुरत कलांतू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ब्रांचांतू इंजिनियरिंग करता आसा. मोहन हांव हे कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. मोहन तू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ब्रांच कसन सिलेक्ट केला? ಮಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಜಾಲ್ ನಂತರ ಮಗಲ್ ಅಕ್ಕಲೇಕ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಕಂಚಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆವೆ ತಕಾಮನು ಮಗಲ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೂಚಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ करता शिलतेदना तेदन तिगेल बुक्स आनी पळेल तेदना म्हाका कसन म्हूण कळ्ळें आशिल्लें फस्ट. तेदना अक्कले निमगेल्या कसन आसता म्हणून तेदना ती म्हणली की एट द कोर द पुरा लॉजिकल रिजनिंग टायपाची आमकां लँग्वेज म्हूण दिसता पुरो बट तुगेला IT फील्ड थोडे पजल्स म्हणकेची म्हणून म्हाका तशें म्हाका खुशी जाल्या कारण म्हळ्यार म्हाका सांद कोणूची पजल्स जावो रिडल्स जावो असला थिंक करच टायप क्वेश्चन्स मस्त इश्ट आशिल्ले. तशें तायक आयकून म्हाका खुशी जाली की ह्या एक सिक्केत ह्या ब्रांच म्हाका सूट जातालें म्हणून. कारण हांव त्या ब्रांचा बघ थोडे रिसर्च केला की कसन आसता 4 वर्सान कसं शिकचें आसता आनी म्हाका इश्ट जातालें म्हणून. सो म्हाका इश्ट जालें कसन कंटेंट्स इश्ट जालें ताका हांव इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी घेतला. ओके सो आता हा पण CET बरोनु इंजिनियरिंग बद्दल स्टुडंट्सांना ब्रांच सिलेक्ट करतना सो तांगेलान तू खंयचे पॅशन असल्यारी तांणी IT सिलेक्ट करका म्हणून तू सांगता? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्युटर्स इश्ट आसल्यार घेवेता नाजाल्यार कोडिंग आसल्यार घेवेता. आतां सेकेंड पी यू चेडलो हांकां कोडिंग थोडे एक्सपोजर आसता तशें तांकां इंट्रस्ट आसल्यार घेवेता. नाजाल्यार वेबसायट डिजायनींग तसले खंयचेय फील्ड आसल्यार तांणी इंट्रस्ट आसल्यार सिमिलर अलायड इंट्रस्ट आसल्यार घेवेता. बट ಕೆಲವು ಜನ ಐಡಿಯಾ ಆಸಾನ तांकां नाजाल्यार तांकां आज मागेल कशें सिच्युएशन आशिल्लें लॉजिकल रिजनिंग म्हळ्यार कोणा चड बाय हार्ट मारचें इश्ट ना की थिंक म्हळ्यार ह्या खंयचे एक प्रॉब्लेम दिल्यार ताजेर मस्त टायम थिंक करचें इश्ट आसता पळय तसले आसल्यार बरें मॅच जाता. म्हळ्यार शिकचा मस्त टफ जायना IT तुका मोर ऑफ लॉजिकल रिजनिंग तसले टायप क्वेश्चन्स आसता. तशी CS अंत इंट्रस्ट ना जाल्यार असलांत इंट्रस्ट आसल्यार तांणी वेरी डेफिनेटली चूज करेत. आता इंजिनियरिंग एक ब्रांच कंप्यूटर सायन्स आसता CS आसता. सो IT कशी CS आदुकून डिफरंट जावन आसा? रायट CS तांकां थोडे तुगेला थियरेटिकल बॅकग्रावंड चड दिताच. आमगेल IT म्हळ्यार एप्लिकेशन्स चड. फॉर एग्जाम्पल आमगेल कॉलेजांतू CS चेडवां एक सेमा एक प्रोजेक्ट आसता आमकां 4 प्रोजेक्ट्स आसता बिकॉज प्रति एक ITंतूची मस्त फील्ड आसाची तांतूची एक प्रोजेक्ट दिताच. आमकां एप्लिकेशन्स मस्त चड आसता. तांकां एक हार्डवेअर सब्जेक्ट म्हणून आसता आमकां तें आसना. तशी वेरी सिमिलर तुगेल एक सब्जेक्ट चेंज आसता ओवर द पिरियड ऑफ 4 years बट बिग पिक्चर पळयल्यार आमकां एप्लिकेशन्स चड आमकां इम्पॉर्टन्स म्हणटरी IT फील्डांत तशी. ओके सो तुगेला आतां NIT केंतू इट इज NI सांतू इट इज नोन एज IT आनी तशीची कर्नाटका कॉलेजेस सांतू इट इज नोन एज ISC म्हणून. ओके सो आतां तुगेला ह्या ब्रांचांतू सो आतां इंजिनियरिंगांतू सिलेक्ट करतरी कसं शिकू आसता ओवर द 4 years ऑफ कोर्सांतू? रायट स्टार्टिंगांतूची आतां केलो जना प्रोग्रामिंग as नॉलेज आसा ना ते स्टार्टिंगांत पुरो जनाक तुगेल C प्रोग्रामिंग जावो C++ जावो शिकयताची. तशी फर्स्ट कोडिंग तुगेल स्ट्रॉंग करताची. कडेरी तुगेला सेकेंड इयरांतू ITंतूच मस्त ब्रांचेस आसा म्हळ्यार तुगेल वेब डेवलपमेंट जावो ॲप डेवलपमेंट जावो कॉम्पिटिटीव प्रोग्रामिंग जावो असला जावो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जावो असलांतू एक सेमांतू एक कोर्सेस आसता. तुका पुरा ITच आयडिया येवच्याक. तशी ओवर द पिरियड ऑफ 4 years तुका पुरा ब्रांचेसांतू तुका एक्सपोजर मेळटा. कडेन तूं चूज करीत म्हाका काम खंयच्यान करता म्हूण. म्हाका डेवलपमेंटा वचका की डेटा सायंटिस्ट जावन आसका की. तशी ओवर द पिरियड ऑफ 4 years तुका कंप्युटर सायन्स फिल्डांतू पुरा एक्सपोजर दित IT फील्ड तशी. ओके सो हा पुरा थमी शिकतरी सो मुखार एक कसं स्कोप आसा ह्या ब्रांच घेतिला इंजिनियर सांग? वय आफ्टर एट द एंड ऑफ 4 years मस्त प्रोफायल्स येताची. फॉर एग्जाम्पल केलो जना वेबसायट डिजायनींग इश्ट आसता तांकां आतां वेबसायट कशें चंद दिसता म्हूण त्या डिजायन करूंक फ्रंट एंड डेवलपमेंट म्हणटाच त्या एक ऑपॉर्च्युनिटी. आनी एक बॅक एंड डेवलपमेंट म्हळ्यार वेबसायट्स कशी वर्क जाता ह्या वेबसायट त्या वेबसायट कनेक्ट कशें करचें ताका बॅक एंड डेवलपमेंट म्हणटाच.
ह्या दोन्ही ಒಟ್ಟು ಕೆಲವು जन इंटरेस्ट असतात ताका फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट म्हणून म्हणटात आनीक प्रति एक असल हॉट बँक्स असना म्हाका तुगेल गोल्डमॅन सॅक्स तवो तसल डॉयशा बँक तांकां पुरो एनालिस्ट जावपाक जात आतां तांगेले एक प्रॉब्लेम असता त्या प्रॉब्लेमाक तूं सोल्युशन फायंड आउट करता ताका एनालिस्ट प्रोफायल म्हणटात कडेरी टेस्टिंग प्रोफायल असता खंयचे कंपनी सॉफ्टवेअर दो हाडलारी बिफोर रिलीजिंग इट टू द पब्लीक टेस्ट करता कसं बग्स असलारी सम करता ना तशी टेस्टिंग प्रोफायल असता आनी जनरल तुका सॉफ्टवेअर इंजिनियरींग प्रोफायल्स असता अनेकात आनी ಕೆಲವು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಆಸಾ ಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ साइंटिस्ट आता मस्त पूरा जन ऐकता ना वेब ॲप्स डेटा कलेक्ट करता त्या ह्या म्हणून पुरा डेटा एनालिस्ट अनेक प्रोफाईल अनेक सायबर सेक्युरिटी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आता तांगेल काम कसं असतं म्हळ्यार खंयचे ॲप दवो सॉफ्टवेअरांत कसन वल्नरेबिलिटीज आसता कसन हॅक करू जातवा त्या तांगेल काम तशी असल दीज आर सम ऑप्शन्स तांकां मुखार स्कोपान कसं आसा ओके मोहन तू आज आमगेलो हांगा येवन तुगेले ब्रांचा विशयी ऑपॉर्च्युनिटी जो एकल्यान कसं नाकता ब्रांच घेऊ का म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन सांगला सो तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा सो तशीची आमगेल ह्या प्रोग्राम पळयलेल्या आमगेल सकड ऑडियन्साक धन्यवाद.